गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन हांव आमचे सगळे पत्रकार भावांक जे आसा आज ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आमी आपयल्या सगळ्यांक जे आसा वेलकम करता. सगळ्यान पयली आमी जे रिजल्ट जाले इलेक्शनाचे हे इलेक्शनाचे रिजल्ट पळयता आसतना आमचे देशाचे जे माननीय प्रधानमंत्री आसा नरेंद्र मोदीजी आणि आमचे देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे नॅशनल प्रेसिडेंट नितीन नवीनजी, आमचे देशाचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी हांकां जे आसा सगळ्यान पयली गोवा स्टेट हज कमिटी तर्फेन जे आसा हुनहुनीत परबी दिता आनी कॉंग्रेच्युलेट करता की हेंचे जे आसा नित्य खालाक सकल ही जी इलेक्शनां जाली हितून एक इतिहासीक जे आसा जैत जो आमकां मेळ्ळा. भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगालाक आमचे हालींच जे आसा शुभेंद्र जे आसा अधिकारीजी जे आसा हे मुख्यमंत्री जाले. तशेंच आयज आसाम जे आसा हेमंत बिश्वा शर्मा जो आसा हो सेकंड टर्म जो आसा मुख्यमंत्री जावपाक वयता. तशेंच पांडिचेरीन जे आसा भारतीय जनता पार्टीची जी आसा सरकार जावपाक लागली. हांव गोवा स्टेट हज कमिटीचे तर्फेन BJP मायंड मोर्चाचे तर्फेन जे आसा गोंयांत आनी देशाक आनी गोंयचे जे लिडर्स जे कॅम्पेनिंग करपाक वेस्ट बंगालाक आसामाक गेल्ले आमचे गोंय राज्याचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, आमचे पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक, आमचे MP बाब सदानंद तनावडे, श्रीपाद भाऊ आनी सगळे जे कार्यकर्ता जे आसाम पांडिचेरी आनी वेस्ट बंगालाक गेले. आमची महिलाची इन्चार्ज जी आसा सुलक्षणा सावंत आनी यांची सगळी टीम हांकांय सगळ्यांक जे आसा कॉंग्रेच्युलेट करता की तेंचोय हार्डवर्क खंय ना खंय जे आसा आयज दिसून येता की तेय जमनीर वचून जे आसा कितले दीस तुमी काम केले आनी आमच्या देशाचे सगळ्यांनी जे आसा कार्यकर्त्यांनी काम करून जे आसा एक जैत जो इतिहासीक जैत जे आसा स्पेशली जे आसा वेस्ट बंगालान हाडला. आनी जो ममता कार्ड आसलो हेज्या कडच्यान जे आसा लोकांक जे आसा हितून जे आसा निजात दिला. फाल्यां ही जी प्रेस कॉन्फरन्स आपोवपाचो जो मेन उद्देश आसलो ताजो एकूच उद्देश आसलो की आमची जे हजाचे फ्लायट आसा ही 14 तारखेक जे आसा बॉम्बेच्यान जे आसा हजाची फ्लायट आसा तेका लागून गोंय सरकारान हांगा अंजुमन स्कुला कडच्यान 90 जे आमचे हाजीज आसा हे फाल्यां म्हणजे देर इज अ 2 पॅकेजीस 40 दीस आनी 20 दीस 2 पॅकेजीस जे आसा डिफरंट जे आसा ती सरकारान फर्स्ट टायम लोक जे बिझनसमॅन आसा लोक जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां 40 दीस लॉंग टेन्युअर जातालो. ताका लागून सरकारान एक पॅकेज हाडली शॉर्ट टर्म टेन्युअराची हाज्याची फर्स्ट टायम नरेंद्र मोदीचे जे आसा हे एक सौदी गव्हर्मेंटा कडेन उलोवन जे आसा ताणें केलें की आमच्या देशान जे लोक आसा जॉब करता तांकां हो 40 दीस रावप हें सारकें जायनासलें. तांकां खंय ना खंय अडचणी येताल्यो. सो हें जावपाक जायना म्हणून 40 दिसांचो पॅकेज जो आसा हो 20 दिसांचो हाडलो आनी 2 डिफरंट जे आसा ग्रुप्स केले. सो आमचो 40 डेजाचो जो पॅकेज आसा 90 हाजीज जे आसा हे फाल्यां अंजुमन स्कुला कडच्यान 3:30 वरांचेर जे आसा आमची बसी जे आसा सुट्टेल्यो. हे बसीक जे आसा फ्लॅग ऑफ करपाक लागून आमचे आमदार आमचे मंत्री आनी आमचे भारतीय जनता पार्टीचे जे आसा प्रमुख जे आसा कार्यकर्ते जे आसतले हे फाल्यां जे आसा अंजुमन हॉला कडेन जे आसा बसीक जे आसा फ्लॅग ऑफ करपाक येतले. ही बसी जी आसा स्पेशल जे आसा स्लीपर कोचीस जे आसा आमी गोवा टू बॉम्बे जे स्लीपर कोचीस केल्या. ट्रेन जी आसा ह्या फाटी आमी कित्याक करूना की लास्ट टायम जेन्ना आमी ट्रेन केल्ली ती ट्रेन जी आसा वचून बेंड्राक उरली आनी बेंड्राच्यान जे आसा मागीर परतून 5:30 सकाळीं आमचे जे हाजीज आसले जाणटे जे लोक आसले तांकां सकाळीं परतून त्रास जावपाक लागले. तांकां बशीन घालून परतून तांकां हज हावजा कडेन वचपाक त्रास जावपाक लागले. ताका लागून सरकारान कितें चिंतलें की हें तांकां त्रास न जावचे डायरेक्टली जे आसा हांगाच्या अंजुमन स्कुला कडच्यान बसी डायरेक्ट जे आसा हज हावजा कडेन वयतले. खंय तांकां जे आसा रेस्ट मेळटलो. एंड आफ्टर दॅट
तेंची ज्यो बसी आसा आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे ज्यो बसी आसा त्या बसींनी घालून जे आसा तांकां फ्लायटा कडेन व्हरून जे आसा पावयतले. हे आमी जे आसा फाल्यां 3:30 सुमार अंजुमन हॉला कडच्यान 3 बसी जे आसा आमी सोडटले आनी मागीर तशेंच दुसरे जे 20 डेजाचो जो कॅम्प जो जेमी जे आसा फॉर्मां भरल्या हेंची जी फ्लायट आसा हे 2 बसी जे आसा आमचे 55 हाजीज रिमेनिंग जे आसा 55 हाजीज जे आसा हे आमी SPDA ग्राउंडा कडच्यान सकाळीं जे आसा 9:30 सुमार आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब दामू नायक आनी आमचे माननीय मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे जे आसा हातीन जे आसा फ्लॅग ऑफ करतले आनी ही बसी जी आसा आमी हे बसी जी आसा आमी सेकंड बस जी आसा 9:30 सुमार SPDA मार्केटांतल्यान जे आसा SPDA जो आमचो ग्राउंड आसा फातोडाचो थंयच्यान जे आसा आमी फ्लॅग ऑफ करतले आनी ही 14 तारखेक ह्यो बसी आमी सोडटले कित्याक 16 तारखेक जे आसा मागीर परतून जे आसा तेंची जी आसा फ्लायट आसा. सो आयज जो मुख्य कारण जो आमचो हाडपाक आपोवपाचो एकूच कारण आसा की बस्यो फाल्यां वयतली 14 तारखेक आमची 40 दिसांची फ्लायट आसा. तश्योच सेकंड बॅच जी आसा 16 तारखेक जी आसा आमची SPDA ग्राउंडांतली वयतली. 17 तारखेक जी आसा तेंची जी आसा फ्लायट आसा. सो हे सगळें कॉम्बिनेशन दवरून फर्स्ट टायम जे आसा आमी बसीचो अरेंजमेंट केला. स्लीपर कोच AC स्लीपर कोचाचो जे आसा आमच्या सरकारान अरेंजमेंट केला. सो हाज्यांक जे आसा कसलोच जो आसा हितून त्रास जावपाक जाय म्हणून येता आसतना जे आसा आमी जे हाजीज जेन्ना जे रिटर्न येतले आमचे ईद दुहा करून जेन्ना जे आसा रिटर्न येतले तेन्ना जे आसा तांकां ट्रेनीन जे आसा हाडपाची वेवस्था जी आसा आमचे सरकार करतली. कित्याक डायरेक्ट ट्रेन जी आसा CSTच्यान जे आसा मडगांव येता. सो मदीं खंयच तांकां त्रास जावपा म्हणून हे मेसेज जे आसा आयज मिडियमाचे आमचे मिडिया भावांचे जे आसा माध्यमान जे आसा आमी जे हाजीज वयता तेंचे फॅमिली वयता तांकां जे आसा दिवपाक लागून आयज तुमचे मुखार येयल्ले कडेन आसा. थँक्यू. हाज्या खातीर एम्बार्केशन पॉयंट गोंयच्यान मागताले ते खंय पावले तुमकां कितें आमचे एम्बार्केशन पॉयंट ऑलरेडी गोंयांत मोपा एअरपोर्टार जे आसा ऑलरेडी एम्बार्केशन पॉयंट डिक्लेअर केल्लो. एक फ्लायट मिनिमम व्हरपाक लागून जी आसा पॅसेंजर जी कॅपेसिटी आसा इंटरनॅशनल फ्लायट ची 350 ते 300ची वयर जी आसा पॅसेंजर जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार कोणचीच जे आसा जेन्ना ऑक्शन जाता खंयचीच एअरलायन्स जे आसा ऑक्शन करपाक लागून त्या फ्लायटाक थंय येना. ताका लागून हो आमचो जो प्रॉब्लम जो आसा सुटावो जायना. सो हे फाटी आमी कितें केलां मॅक्झिमम आमचे हाजीज जे आसा 300 सुमार आमचे जेन्ना फॉर्म्स भरतले आनी आमचे अध्यक्ष बाब दामू नायकानी जे आसा एक चळवळ जी आसा कॉमेस केल्या सगळ्या कडेन की जाता तितले हाजीज जे प्रायवेटान वयता तांकां आयज जवळ जवळ 7.5-8 लाख रुपयाचो जो आसा तांकां भरपाक पडटा आनी आमी हांगा 3.5 लाखाचे भितर आनी 3,40,000 हेजे भितर जे आसा हाज्यांक जे आसा आयज आमी जे आसा सौदी अरेबियाक धाडटा. सो हे खंय ना खंय जे आसा फॅमिलीक जे आसा हेजो परिणाम जे आसा 2 हाजीज प्रायवेटान जे आसा 1 हाजी वयता आनी आमचे कडेन समज गेलो जाल्यार जे आसा 2 हाजीज जे आसा त्याच पयशांनी जे आसा आपलो हज करून जे आसा इज गव्हर्मेंट फॅसिलिटीचेर जे आसा ही वता. सो ताका लागून आमचे सरकार माननीय प्रधान आमचे जे आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत जे आसा हेजेर वर्कआउट करूंक लागल्या. तशेंच आमचो जो आसा अध्यक्ष जो आसा बाब दामू नायक हे एक अवेरनेस जे आसा सगळ्या कडेन हाडपाक लागल्या की जाता तितले जे प्रायवेट जे आसा हेमी बंद करून लोकांनी गव्हर्मेंट जी फॅसिलिटीज आहे सरकारान जी हाडल्या ही एडॉप्ट करपाची गरज आसा. सो दॅट तेंचो जो आसा मॉनिटरी बेनिफीट जाता तांकां आनी सरकारान जे आसा 20 डेजाचो जो आयज दुसरो जो आसा तुमकां बेनिफीट हाडला जाता तितले बेगीन करून रिटर्न येवपाचो हेजेर जो आसा तांकां फायदो जातलो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.